सोनवार 4 माय 2024 मुखेल वोड चाकोर आपल्या दुनिया परोस व्हड न्हय नियाळाक आधार. एका गांवांत एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या घोराब्यांत दिसा दिसपोटी काम करूंक एक चाकर आसलो. ओदोनी आपल्या चाकराक कांयच उणें करिनासलो. ताका आपल्या गोरेब्यांतलो वांगडी कसो मानतालो. पूण ह्या दोनयाक एक वायट संवय आसली. कितले जिवितान मेळटा जावं ती गिरेस्तकाय वो कसली कुशलकाय ताका सदांच उणें दिसताली. पूण चाकूर आपणाक कितें मेळटा ते परी कुशाळ रावतालो आनी देवाक दिनवासतालो. एका दिसाक दोनी एक तवशें खातालो. ताका तें खाता खाता कडू लागलें. ताणें तें काडून आपल्या चाकराक खावंक दिलें. चाकरान तें कुशालकायेन खालें. दोनयान ताका विचारलें, तवशें कडू आसा तर तुवें तें कशें खालें? चाकरान जाप दिवन म्हटलें, सदांच तूं म्हाका बरें तें रुचीक जेवण दिताय, पूण आयज एका दिसाक कडू तवशें खाल्यार कांयच उणेंपण जायना. देवान दिलां तें खोशेन आपणावंक जाय. कांय फावटी चाकर दुनियाचेर आड वचून आपूण व्हड जावंक सोदता. आयच्या शुभ वर्तमानांत संवसार कशे भाशेन सिसांचो दुयेस कोत्ता तें आमकां सांगता. जर तूं संवसाराक बरें तें दिताय तेन्ना संवसार तुका परतून बरें तें दिता. वायट केल्यार वायट मेळटा. तर जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करात. म्हजो ताराव ल्हानवीक काळजाचो जावन दुसऱ्यांक बरे तरेन लेखूंक वावुरतलो.